पतिव्रतेची वडविकाय सांगपी एक वत म्हळ्यार वडाची पुनव। सोमारा राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत वडाची पुनव पारंपारीक पद्दतीन उमेदीन मनयली। सकाळी पावसान नेट धरिल्लो तरी लेगीत बायलांची उमेद कमी जावंक ना। वडाची पुजा आनी वडा भोंवतणी धागो बांदून 7 फेरे मारीत सवाशिणी बायलांनी वडाची पुनव मनयली। पळयात वडाच्या पुनवेची काय खिणचित्रां। आई वटपौर्णिमा आयज आमी वडाकडे येतात आणि वडाच्या झाडाकडे येतात आणि वडाच्या झाडाक 100 वर्सां आयुष अशें आमी वडाकडे मागतात की आमच्या अशें घरकाराक बी अशी 100 वर्सां आयुष दिवचें। तशेंच आमी एक नैवेद्य म्हणून दवरतात देवाक, तातूंत 5 आमी दिवस घालतात। फणस, केळी, आंबे, अननस फेरे मारतात न्हू, फेरे आणि 5 आमी फेरे मारतात आणि आमी वडाकडे आमी मागतात की आमकां अशें आमच्या घरकाराक आयुष दिवचें। आम्ही वडाची पुनव सकाळी उठली, न्हाली धुली आणि आमचो कंप्लीट दीस फूल डे उपवास असता आणि आमची जी झाडान आमची बरी फळां असतात, जी फळां ती सगळी फळांची आमी कापून एक दोणो करता। दोणो करून ते दोण्यान भरून हांगा हाडटा। हांगा हाडले म्हणटकीर आमची खूब जाणां बायलो आसता ती वडाची पयली पुजा करता। तेजे नंतर आमकां कितके जाय तितके फेरे घालतात ताका वडाक आणि मागीर प्रत्येक बायलेच्या कपलाक लावन तांकां दोणो दिता। माझ्या लग्नाक जाली 16 वर्सां। आमी वर्सान वर्स ह्याच वडाकडे येता वटपौर्णिमा करता आणि 18 वर्साच्यान आमी ह्या वडाकडे येवन 7 फेरे मारून वयता वटपौर्णिमाच्या दिसा। आणि ही वार्षिक चालू आसा आणि आमकां वड म्हणटा पळय तो होच लागीं आहा आनी सगळी काणक्या विलेजी हांगाच येता। सो हे घोवा खातीर 7 फेरे मारलेले आहा। सो जन्मोजन्मी होच घोव मेळचो म्हणून। उपवास करतात। उपास करता मागो हां आणि मागीर न्हावन धुवन सगळें करून वडाची पुजा करूंक जायी, दोणे व्हरूंक जाये, हाडूंक जाये आणि वडाची पुजा करूंक जायी आणि मागीर फेरे घालूंक जाये। फेरे घालूंक जाय, 7 फेरे घालतात। 5 फेरे घालचे, 7 घालचे, घालतात। तुका जाता तितले घाल। तुका आता जेन्ना तू लग्न जाली पळय तेन्ना तुका एकदांय चुकोंक ना अशी काय अडचण येवंक ना? येता 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 अडचण येता। आमी सगळे फळां बिळां कापतात सगळे आणि हे करता सगळे दोणे बिणे भरता। म्हणले की आमी देवा वडाकडे येयली, वडाकडे कितें वडाची पुजा केली, सगळे दूध पाणी घालून सगळे हाडून उजवाती अगरबत्ती लावन आणि सगळे आमचे सगळे 4 बायलांक आमी सगळे कपलाक लायता आणि द्रोण दिता।
पवित्र केलं आम्ही कितें करता सकाळी कितें करप सकाळी पूजा न्हान धुवन पूजा करा हां आणि तुळशीचे पाणी घाला पूजा करा सगळ्या देवाकडे मागा आणि जन्म जन्मी आमकां तोच नवरो मेळा म्हणून सांगना करपाचा हां नाही आवय बापायचो आशीर्वाद घेवपाचो घेवपाचो